Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. करमळी पंचायती सामकार येवपी मेगा प्रकल्पात 84 फ्लॅट आणि 46 दुकानां येवपाची आसा. प्रकल्पाच्या सुरवातीच्यान कांय नागरिकांनी कायदेशीर लढो चालू दवरला. पयलींच गांवच्या लोकांक उदकाचो उणाव जाता आनी हो प्रकल्प आयले उपरांत लोकांक उदकाक तळमळचें पडटलें अशें आमदार विरेश बोरकार उलयलो. थळावो कुंभार जुवेचो आमदार DCPच्या बोर्डार आसा आसतना प्रकल्पाक मान्यताय कशी मेळ्ळ्या असो प्रश्नूय तांणी केला. हो जो कुमारजुवे मतदारसंघ आसा थंय 3.45 MLD शॉर्टफॉल आसा म्हणून सांगला. हो सरकाराचो डेट आसा, उदकाचो शॉर्टफॉल आसा म्हणून सांगला. 20 MLDचे रिक्वायरमेंट पूर्ण कुमारजुवे मतदारसंघाक आसा. सांगंद्रे मतदारसंघात 2 MLD शॉर्टफॉल आसा म्हणून सांगला. आनी तेच न्हू इतले शॉर्टफॉल आसून बसून आयज ह्या येदे व्हडल्या प्रोजेक्टाक विथ स्विमींग पूल ह्या प्रोजेक्टाक अप्रुव्हल जे आसा होच सरकार दिता. तुमचो जो स्थानिक आमदार आसा राजेश फळदेसाय होवूय ह्या TCP डिपार्टमेंटाच्या बोर्डान बसला. आयज ह्या आमदारान जाप दिवपाची गरज आसली की आपूण त्या बोर्डान बसोन ती लिस्ट जी आउट केल्ली आसा ह्या प्रोजेक्टांची तेका ओपोज कित्याक करूंक ना? कित्याक लोकांचो पावर हे कोर्ट बीन आसा, कोर्टान वयतले कितें करतले दॅट इज सेकंडरी, पण लोकांचो पावर इज इम्पॉर्टंट. आमी स्वाभिमानान आनी हो गांव राखपाक, ह्या माती राखपाक, ह्या गांवच्या भुरग्याक फुडली जनरेशनाक बरो गांव दिवपाक आमी भायर सरपाक जाय. करमळेकारांकडे आवाहन करता की आमी समज झगडटले, आमी समज दुसतले नाल्यार भायर सरचे पडटले. घरा रावन काय जावपाचें ना. डायरेक्टर पंचायत महादेव आरोंदेकर आसा हो कोण काल येवन डायरेक्टर पंचायत जालो ना. हो एका टायमार मामलेदार आशिल्लो. हेणी सगळे प्रोसेस पळयले, हाका प्रोसिजर खबर आसा आनी आज हो प्रोसिजराचो गोड बंगाल केला हेच्या खातीर येयला आनी म्हाजे कडेन प्रूफ आसात. तो प्रोजेक्ट जो म्हणटा पळय तो कोणाच्या फायदे? गोंयकारांक फायदो? काय फायदो ना. आमी गोंयकारांक हेंचे फ्लॅट साफ करपाचे. दुसरे उदकाचो प्रॉब्लेम. उदक आमकां आतांच प्रॉब्लेम येता, फुडें कितें जातलें उदकाचें? दुसरो गार्बेज. ही इतकी गार्बेज येतली पळय तेन्ना ही गार्बेज गांवकारांक घेवपाची काय तेंच्या दारान व्हरोन उडोवपाची? तिसरो प्रॉब्लेम लायटीचो. लायट आतां स्ट्रीट जाय दिसता तेन्ना जबाबदार कोण हेका? ह्या येद्या व्हडल्या प्रोजेक्टाक जबाबदार कोण आसतलो?